They said RTO inquiry is there, but not conducted by RTO, conducted and directed by the police is there. So I am placing it on the table of the House. Speaker sir, since justice is not given, अजून देखून काही झालं ना ते बसीन accidentan. What steps? Yes, भुरग्यांक तेंगे sacrifice केली, तेंगे बळी केली. Why the justice not been given? What is happening? In fact, there already 1.5 years. Kids zala. What is happening? The government susega nido na. Because the question is that justice madam ek accident zala aslo, dusre accident zaina acha kai na. There should be some steps where government should do exactly what government has done. Because sir, justice diwap हे काम सरकाराचे न्हय जाल्यार कोर्टांचे आसता. The court gives justice. Governmentan compensation दिले. गव्हर्मेंटान परत अशी घटना जावंक जायना म्हणून टॉप प्रायोरिटीचेर आमी ब्रिज घेतलो आनी येणाऱ्या 1-2 म्हयन्या भितर तो ब्रिज इनॉग्रेटूय जातलो. इट इज इन फायनल स्टेज. कोणी वचून थंय पळोव येता. शेवटचे मेन ताजे पळय स्पॅन आसा ताजी गर्डर्स उखलपाची कामां चालू आसा सद्या. मे बी बाय दीस एप्रील एंड दॅट वील बी इन प्लेस. सो आय एम होपिंग दॅट आय एम इनॉग्रेटींग इट ऑन 30th May. इतलो फास्ट ब्रिज म्हाका दिसता सटकरू जावं ना एक पणजेचो पाटो सोडल्यार. स्पीकर सर, कोर्टान आमी केस 15/1/2013 रोजी चार्जशीट केल्या आनी आतां सद्या ती पेंडींग ट्रायल बिफोर 18/13B इन ऑनरेबल कोर्ट ऑफ JMFC म्हापसा. ताचे समोर पेंडींग ट्रायल आसा. ज्युडिशियली इज द pillar of the constitution which is supposed to give justice. Government job is to put up the case. Whatever he has told me about some joyride and minor, if he gives me the name, I can inquire and find out if anyway he is responsible. Because कालवी पडे हा सगळो लोक जाणा थिंगा. आता बीजेपीचो कोण प्रेसिडेंट आहे म्हाका खबर ना. ग्लेन तुका खबर आहा? मागीर विचारून तुका सांगता. हे कितें बीजेपी प्रेसिडेंट आहा म्हणून लोक म्हणटा, सगळे पेपर म्हणटात, हांव म्हणना. पेपराचेर येयला. सर, बीजेपीच्या प्रेसिडेंटाक जाय जाल्यार विचारून उत्तर दिता हांव. स्पीकर सर, पेपराचेर सगळे फाल्स. स्पीकर सर, बीजेपीच्या प्रेसिडेंटाक जाय जाल्यार विचारून ताका उत्तर दिता फाल्यां. माझ्या माहिती प्रमाणे तो चुकीची माहिती हाडटा. स्पीकर सर, कालवे पडे हा. स्पीकर सर, हा ती एक अनेक स्टायल आहा. ते कितें पयलीं उलयतात, मागीर ते पेपरवाले आयकतात. तांकांय थोड्या दिसांनी 4दा उलयले की ना, एकदां हो उलयता, एकदां तो उलयता. ते दोगूय जाण जाले की तो थंयचो रायबंदरचो उलयता. तिगूय जाण उलयले की ना, एकूच गजाल 3 जाणांनी सांगली की खरी दिसता. ती काणी खबर आहा तुमकां? गाडवाची खाऱ्यार हे घेवन वता ते कोण, प्रत्येक मनशार गाडो घेवन थंय वता, गाडो घेवन थंय वता. थोड्या वेळान त्या मनशाक दिसलें की खरेंच गायचे सीएमान म्हणलां की कोण कोण सोडयताले म्हणून. सीएमूय गेलो थिंगा तेन्ना सगल्यांक सोडोवपाक. बट आतां कितें जालां, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण आतां इम्पॉर्टंट म्हणलें जस्टीस दिवपाची. केन्ना जातलें? आनी कालवी ब्रिजाचें केन्ना न्याय मेळटलो? सांगता म्हणून हांव कोर्टाक रिक्वेस्ट करता जस्टीस बेगीन दिया म्हणून. कोर्टाक रिक्वेस्ट करनाका. स्पीकर, द गव्हर्मेंटाक हें आसपा जाय, फॉलोअप आसपा जाय. जस्टीस दोगूय मेळना. द गव्हर्मेंट हॅज टू टेक स्टार्ट अ सिस्टम वेर जस्टीस वील बी मेड. कोण थिंग फॉलोअप करपा ना. नॅशनल लेवलचेर ताणें विचारल्या त्या प्रश्नाचें उत्तर दिता. नॅशनल लेवलचेर अमक्या मनशां फाटल्यान जुई जावचो पडटा पळय रेशियो. वी इन गोवा हॅव अटेंडेड दॅट, वी हॅव अचिव्ड दॅट रेशियो. दॅट मीन्स नंबर ऑफ जजीस पर लॅक ऑफ पॉप्युलेशन is as per the recommendation the only state in the country which has judiciary as per the requirement. प्रश्न क्रमांक 4 श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, I may be permitted to ask star LAQ number 4B. 4B. विचार. Speaker sir, in mid-1980 4B म्हणून सांगपाक जाय. 4B म्हणून सांगपाक जाय. हांवें म्हणलां 4B म्हणलां ना. स्पीकर सर, I may be permitted to ask start LAQ 4B. You have asked permission from me. Yes. You ask question 4B. B, yes. So you ask that 4B. Okay. Start LAQ 4B. Yes. Sawati Mashe, answer as per computer print. Speaker sir, Old Goa was declared a World Heritage Site in mid-1980.
Now for this there were certain guidelines. Now if these guidelines are subsequently violated, there are chances that this World Heritage status can also be withdrawn. These apprehensions have been expressed by the church in correspondence with the previous government. And there has been many agitations, including against the diversion of the NH4A Action Committee, which you are well aware. In the House, we have spoken many times about the need to preserve monuments and archaeologically important sites. This entails the involvement of the Archaeological Survey of India and the National Monuments Authority. I would like to know, first supplementary, who decided and what was the basis that the said 4-lane corridor does not require the approval of the National Monuments Authority, and why was the Archaeological Survey of India not consulted? And have they suggested something to you in August 2011? So अति मातशें NH4A हो बेळगांवच्यान अनमोड आनी पणजी पर्यंत येता. हाजो जो पणजी टू रिबंदर हो जो रोड आसा तो पयलीं रायबंदच्यान वतालो आनी जे हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स आसा ओल्ड गोवा ताजे मदल्यान वतालो. 2002 आमी अशें डिसायड केलें की हो जो मॉन्युमेंट खरेंच जर आमी प्रिजर्व करतले जाल्यार वयल्यान जो कदंबा वयल्यान जो रोड गेल्लो तो रोड रुंद करपाचो आनी तो एक्वायर करपाचो जागो थंय आनी हो 4-लेन थंयच्यान घेवपाचो. त्या प्रमाणे 2003-2004 आमी हे एक्विजिशन पूर्ण केलें. पयले फावट आमी 9.7 किलोमीटर रोड त्या वेळार पूर्ण केल्लो. ताजो जो रुंदी आसा ती 45 मिटर्स. कॉस्ट त्या वेळा वयलो 7,73,71,618 डेटेड 16/2/2008. त्या नंतर जो एवॉर्ड आतां उरिल्ले हाजो जाला तो 22,11,51,747. हाजो वयल्यान एक सिद्ध जाता की आमी जे हेरिटेज जो आसा ताका पासून बायपास केला आनी बायपासांतल्यान हो रोड आतां हें करता. आतां तो विचारतलो 300 मिटरा भितर येता काय कितें, पूण जो 50 आनी 60 मिटरा भितर जो हायवे येतालो, कारण सेंट्रल एक्ट कितें सांगता की खंयची जी बिल्डींग किंवा कन्स्ट्रक्शन करता ते 300 मिटरा भितर आसपाक जायना. आतां इफ यू कन्सिडर 300 मिटर असो धरलो जाल्यार तो सामको भायर पावलो, मागीर तो लोकांक उपयोगूच पडचो ना. आनी त्या खातीर हो जेन्ना आमी एक्विजिशन चालू केलें तेन्ना खंयच ऑब्जेक्शन येवना आनी आजून पसून ह्या हेचेर आमकां ऑब्जेक्शन्स अशें येवना. काही जे NGOs आसा ते मुखार सरल्या की हो रस्तो न जावचो म्हणून, आनी ह्या रस्त्याची अत्यंत आवश्यकता आसा. हो जर रस्तो अंदूच्या वर्सा जावना जाल्यार फुडल्या वर्सा जे फेस्टिवल आसा थंय परत प्रॉब्लेम जातलो. सर म्हजो प्रश्न स्पेसिफीक आशिल्लो, ASI कन्सल्ट करचें न्ही हें डिसिजन कोणें घेतलें? आनी नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीची गरज ना, तुमकां तांचे कन्सल्ट करपाची गरज ना, हें डिसिजन PWD कित्या वयल्यान घेता? बिकॉज सर पयलीं जे एक्टांत आशिल्लें ते 100 मिटर्स डिस्टन्स आशिल्लें. हो रोड आमी करूं ना. पयलीं हो 100 मिटरांत आशिल्लो आनी आतां 300 मिटर आतां केला एक्ट चेंज. आमकां हो हांगाच प्रॉब्लेम जावना, आमकां साफा मजीद फोंडे प्रॉब्लेम जालो हो. कारण हांवें एक बिल्डींग घेतिल्ली, आमचो जो बस स्टँड आसा फोंडे तो विदीन 200 मिटर्स आसा. जेन्ना 100 मिटर आशिल्ली तेन्ना आमी बस स्टँडाक एक्वायर केल्ली लँड, स्पोर्ट्स ग्राउंड म्हणून. आनी आतां जर हांव थंय आमची ट्रान्सपोर्ट भवन ल्हानशें बांदता जाल्यार थंय ताणें ऑब्जेक्शन काडलें. तशें प्रत्येक गोश्ट ऑब्जेक्शन काडूंक शकता. सपोज फाल्यां सकाळीं तांचें जर परमिशन जाय वी वील एक्ट अकॉर्डिंगली. ना ऑब्जेक्शन काडूंक शकता हो इश्यू डिफरंट. हांव इतलेंच कितें म्हणटा, हांव तुमकां सहमत आहा की PWDन लॉंग सस्टेन्ड काम केलां लँड एक्विजिशनाक. म्हजो प्रश्न फकत इतलो आहा की हांवें एक न्यूज आयटम वाचला जंय थंय पिलरी म्हणटा पळय तो एक्झिस्टींग, थंय तांचें ते हो म्हणटा कोण V. शिवानंद राव, सुपरिंटेंडिंग आर्किओलॉजिस्ट ASI गोवा, आनी हो स्टेटमेंट काडिल्लो आहा. तो म्हणटा की तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन आपूण ऑगस्ट 2011 संपर्कान आसा. ताजें म्हणपाचें मत इतलें की हो 4-लेन हायवे जर जालो जाल्यार हेरिटेज स्टेटस म्हणून जो आहा, जो आमकां युनेस्कोन दिला, हो हेरिटेज स्टेटस एफेक्ट जावपाक शकता. एक सायडीन सरकार पोपाक हांगा इन्वायट करपाचें उलयता,
दुसरे सायडीन ओल्ड गोवाचो जर हेरिटेज स्टेटस गेलो जाल्यार वी आर वर्किंग एट क्रॉस रोड्स. म्हाका एकूच जाय की ASIक नाल्यार नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीक कन्सल्ट करपाची गरज ना. हे खंयचे बेसिसाचेर PWD डिसायड करता? स्पीकर सर, हांवें पयलींच सांगलां, पयलीं एक्टांत 100 मिटर्साचेर आशिल्लें. 100 मिटरा नंतर तुमी कितेंय करूं शकता. आतां नवे 2010 जेन्ना परत हे रिकन्सिडर केलें तेन्ना 300 मिटर केलें. आतां पयलीं केल्ली गोश्ट आतां कशी लागू शकता हो आमचो प्रश्न आसा. दुसरी गोश्ट जो नॅशनल हायवे आसा रस्तो पयलीं पासून आसा आनी लॉ मागीर आयला. आनी दुसरी गोश्ट आसा, इट इज अ पोस्ट फॅक्टर. दे आर मेकिंग ऑब्झर्वेशन्स. पॉयंट हियर इज ऑल ऑफ अस आर टॉकिंग. ते तांचे ऑब्झर्वेशन जर तूं आयकत जाल्यार तुका ओल्ड गोवान भितर तुका मिसूच म्हणपाक येवचें ना. भितरूच वचपाक दिवचे ना ते. ना इगर्जेन ऑब्झर्वेशन करूंक ना आदले गव्हर्मेंट कडेन. तुमचे सुनील देसायान लेटर दिल्ले आहा, हे म्हजे कडेन आहा हांगा. स्पीकर सर, विच तो क्लियरली सांगता की बाबा हेरिटेज एरिया इफेक्ट जाता म्हणून. स्पीकर सर, हो रस्त्याक आमी एकूच गजाल करतले, जी कितें ऑब्जेक्शनां आसा पळय ती ऑब्जेक्शनां आमी त्या ऑथॉरिटी कडच्यान लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन सोडूनच करतले फुडें. आयज अजून पर्यंत प्रिलिमिनरी स्टेज आहा, अजून प्रिलिमिनरी स्टेजीनूच इम्पॉर्टंट आहा ते. प्रिलिमिनरी स्टेजीन जर तुम्ही तांकां बरोबर घेतिल्ले जाल्यार फुडली ऑब्जेक्शनां एनजीओचे खबरो उलयना. त्या कायदो ना तो. स्पीकर सर, ताका 300 मिटर आयला, तो पोरू आयला. हो रस्तो ताजे पयलींचो तो आतां इंट्रोड्यूस केला. पयलीं 100 मिटर आशिल्ले. पोरूच्यान 2010 काय 11 केन्ना तरी तांच्यांनी 300 मिटर केले 100 मिटरचे. सो द implication has come into picture now, not earlier when the road was acquired and road was constructed. Because I'll now just word in question differently. गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आहा आर्किओलॉजिकल सायट्स आनी मॉन्युमेंट्स प्रोटेक्ट करपाची. हो जो 4 लेन कॉरिडॉर तुम्ही बांधतात, डज दॅट कन्फर्म टू दिस पॉलिसी? स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न असो आसा, जो रस्तो 2 मॉन्युमेंटाच्या भितरल्यान वतालो नॅशनल हायवे रायबंदच्यान, तो आमी भायर काडटा आनी आसा ते एक्झिस्टिंगा आमी रुंद करता. आतां खंयचोच रस्तो आमी रुंद करप ना बिकॉज ऑफ दीस. आतां फॉर एक्झाम्पल देर इज वन मोर क्वेश्चन नाव इन माय पंचायत एरिया वेर आय स्टे इन बांदोरा. देर इज अ साफा मशीद and in front of the Safa Masjid there is a housing board colony belongs to housing board. ताणे आता रिकन्स्ट्रक्शन काय करपाक जायना. इट इज बिहाइंड 100 मिटर्स आणि आता 300 मिटर आसा पूण ताणे आता काय करप ना. अरे आर्किओलॉजिकल रस्ते आमकां जर हांवें सकाळी तांचे कडच्यान जर NOC जाय जाल्यार वी विल सर हो बायपास काडल्यामुळे जो नॅशनल हायवे मॉन्युमेंटाच्या मदल्यानच्यान वतालो तो भायर हाडलो आणि जेव्हा भायर हाडलो तेव्हा 100 मिटरचे आशिल्ले, 300 मिटरचे नाशिल्ले रिस्ट्रिक्शन. त्यामुळे आम्ही जे कितें केला पळय ते कायद्यान रावनूच केला आणि आयजूय ताका सांगता की कायद्यान रावनूच ह्यो गजाली करपाच्यो त्यो करतले. नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटी कित्याक कन्सल्ट करना तुमी? म्हाका कन्सल्ट जर कायद्यान आवश्यक एक हाजे पब्लिकेशन लँड रेव्हेन्यू कोडा प्रमाणे आमी जेन्ना एक्विजिशन करता तेन्ना आमी मोठी नोटीस दिता एक्वायर लँड करता आसतना आणि त्या वेळार ऑब्जेक्शनां मागता तेन्ना कोणाची ऑब्जेक्शन येवना. त्या वेळार तर तांणी कितें ऑब्जेक्शनां घातिल्ली जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली. ताका उत्तर जाय ते वेगळें जाय. जे कितें कायद्यान आवश्यक आहा पळय ते सगळे सोपस्कार पूर्ण करूनच करतले. जालें समाधान. श्री विष्णू वाघ. कायद्यान सभापती महोदय, ज्या रस्त्या संबंधी चर्चा चल्ल्या तो वयलो जो कदंबाचो पठार आसा थंय दोनूय वाटेनी जागो आसा, थंय हें करपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम फक्त सकयल देवती जावन जी वळणावळाची आसा ती हेरिटेज सायटांतल्यान वता. एक मिनीट, ती हेरिटेज सायटांतल्यान वता. थंय म्हाका दिसता आतां नरेंद्र माळेचो मठ जो येता ताच्या कुशीच्यान जर रोड तो भायर काडत जाल्यार तो सरळ मेन रोडाक जॉयन जावपाक शकता. सो थंय ताजे रुंदीकरणाक कांय हें जावपाक शकता. ताजो अभ्यास केला? बिकॉज सर म्हजे कडेन पळय फूल मॅप आसा जसो रोड वता तो. तांकां जाय जाल्यार हांव टेबलार दवरतां आनी पळोवचो दोगांनी. आणि आमी सारखे केल्ले आसा. ज्या कडेन वळणां आसा थंय स्ट्रेट केल्लो आसा, जाता तितलो स्ट्रेट केल्लो आसा. आनी मॉन्युमेंट्स जे आसा ते कुशीन दवरून केल्ले आसा आनी त्या खातीरूच तो प्रयत्न आमचो आसा. श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. फुडलो प्रश्न श्री विश्वजीत राणे. Speaker sir, I would like to ask, permitted to ask question 5A. Ask your 5A. Speaker sir, answer as per computer print. Speaker sir, I would like to bring on record of the House, when Honorable Chief Minister was the leader of opposition, large amount of noise was made about these vehicles being hired by the PWD department.